आयच्या सेवा धर्मांक आमी हो विशय घेतला. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक. हांवें म्हजें यादनिकी म्हणयारपण सुरू केलें 1993 ह्या वर्सा आनी तेन्ना सावन हें सेवेचेंच मोन म्हाका आसलें. आनी तेन्ना हांवें ह्या म्हणयारपणांक असो इंग्लीश भाशेंतल्यान ती उतरां म्हाका एकदम बरीं लागलेलीं. हांवें म्हजो ब्रीथ कसो घेतलोलो, बर्न ऑन टील यू बर्न आवट. सेवेचेंच मोन कुणायता. आनी आतां हें विस्वाचें म्हणयारपण म्हाका फावो जालें ते समय पवित्र पुस्तकांतल्यान हीं उतरां घेवंक म्हजी खोशी जाली. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक. आमच्या नियाळाक आयच्या एक ल्हानशी घडणी तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. भोव पुर्विल्ली ती आमी घडये केन्ना तरी आयकले आसतली. एका गांवांत खंय दोग इश्ट आसले आनी दोगांयकूय चितारपाचो गूण आसलो. ते एकदम बरे चितारपी आसले पूण दोगूय दुर्बळ घोराब्यांतले. तांचें सपन आसलें फायन आर्ट्स ही डिग्री घेवन ह्या समाजांत फामाद चितारपी जावन. पूण पयशांची अडचण आसली. आमी जाणो असल्या कॉलेजींनी भरती करूंक एडमिशन करूंक खूब दुडवांची गरज. आनी अशें आसतनाकूय एका दिसा एका इश्टान दुसऱ्या इश्टाक म्हळें, पळय आमकां दोगांयकूय हो गूण आसा. आमच्या दोगांयच्याय काळजांत व्हड चितारपी जावपाचो आवड आसा. पूण आमी अशेंच रावले जाल्यार आमी खंय पावचे ना. अशें करुया, तूं फायन आर्ट्स कॉलेजींत तुजें एडमिशन कर. त्या म्हणसर हांव कसलोय वावर मेळटा जाल्यार पळयतां आनी काम करून हांव तुजो सगलो कोर्स फारीक करतां. आनी एक पावट तुजें फायन आर्ट्स हें शिकोवप सोंपले उपरांत, तुका डिग्री मेळ्ळ्या उपरांत तुका जाय तो वावर मेळटलो. तेन्ना तूं वावर कर आनी हांव एक कॉलेजींत भरती करून म्हजें शिकोवप सोंपयतां. हे भाशेन आमी दोगूय एका दिसा फामाद नावलौकीक चितारपी जातले. जाय तो काळ हो इश्ट हें शिकोवप करूंक लागलो आनी दुसऱ्या इश्टान जोड वावर करून दिसाची रात करून गरज तो दुडू एकठांवून ह्या आपल्या इश्टाक शिकयलो. आनी डिग्री मेळटूचकूय हो इश्ट आदार दितले इश्टाशी आयलो आनी ताका अभिमानान ही आपली डिग्री दाखयली. आनी ताका अशें म्हळें, पळय हांवें तुवें दिल्ल्या आदाराक लागून ही डिग्री मेळयल्या. आतां म्हजी पाळी. इट्स माय टर्न टू वर्क टू सपोर्ट यू. हांव आतां वावर करतलो. तूं हें शिक्षण करूंक कॉलेजींत तुजी भरती कर, एडमिशन कर. आनी तेन्नाकूय ह्या इश्टान वावर करतल्या इश्टान आपले दोनूय हात ह्या आपल्या इश्टाक दाखयले आनी ताका अशें म्हळें, पळय म्हजे हात मिरियेल्यात, म्हजे हात वावर करून उत्सुक्त जाल्यात. फायन आर्ट्स करूंक चित्रां चितारूंक तांचे भितर आनीक बळ ना. चित्रां चितारूंक तांचे भितर आनीक बळ ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक सादी घडणी पूण एक सोत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. ह्या इश्टान ह्या आपल्या इश्टाक हें शिक्षण मेळोवंक आपलें जिवीत झरयलें
आपले हात सोरोयले, जायतो वावर केलो, जायती सेवा केली. आयची वाचपां एके तरेचे सेवेचो आमकां उगडास करता. आयचें पयलें वाचप एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. आनी तुवें सर्वेस्पर देव आगोड परिस्थिती मदें, जोड मानेच्या पोरचे मदें, आनी तुवें उतर देखून वापरलां, फितूर लोकां मदें एझेकियल प्रवाद्याक ही परगोटणी करूंक धाडटा. हें सेवेचें मुनियारपण, परगोटणी करचें मुनियारपण ताका दिता. आमी शिव वर्तमानान आयकलां, जेजूय देवाच्या राजाची परगोटणी करता. आनी ही परगोटणी करतना जायतीं जाण ताका मानून घेनात. आमी आयकलां, कोण परी ताच्या वावराची, ताचे परगोटणेची बेपरवा करतात. पूण जेजू हें मुनियारपण ह्या आगोडायांक लागून सोडून दिना. हाचें दुसरें वाचप भाग्योंत पावलून कोरीतकारांक बरयल्लें. आनी तुंय भाग्योंत पावलो हें देवान दिल्लें परगोटणी करचें सेवेचें मुनियारपण स्विकारलें तेन्ना, फुडें व्हरतालो तेन्ना आपल्या जिवितान कितले कोश्ट, कितल्यो आगोडायो आयल्यो त्यो सांगून दिता. पूण निराशी जायना, आंग सोडिना. तो म्हणटा, जेन्ना हांव सोक्त तेन्ना हांव सोक्तीवंत, कित्याक ह्या वावरांत हांव एकलो ना. देवाचें बळ ह्या वावरांत म्हजें सवें म्हाका धीर दिता. भाव भयणीनो, सेवा दिवंक आमकां सगल्यांक आपोवणें. आनी आपोवणें चिसून शिसाचे पांय धुतना निमण्या जेवणार आमकांय दिलें. जिवा प्रमाणें बरयल्लें शिव वर्तमान आमकां सांगता, तांचें जेवण चलतालें. आनी तेन्ना जेजून ही एक व्हडली कोरणी केली. आनी सेवे चाकरे विशीं 3 म्हत्वाच्यो शिकोवण्यो आमकां दिल्यो. पयले सुवातेर तुवें 13व्या वेस्वरान अशें म्हणलां, तांचें रातचें जेवण चलतालें. आनी जेजू जेवणा वेलो उठलो. आमी चडशीं जेवणा वेलीं उठोना. वो कोणूय जेवताना तांगेर पावलीं जाल्यार आमी तांकां डिस्टर्ब करिना. पूण जेजू जेवणा वेलो उठटा. कित्याक गाय? आमकां दाखोवंक सोदता, सेवा करूंक अमको वेळ ना. परतेन जाल्यार जो वेळ आमकां म्हत्वाचो, आमकां गरजेचो, आमकां चड अपुरबायेचो, तो वेळ आमी सेवेंत घालूंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर तुवें म्हळां, जेजून आपलें आवरण काडलें, आपलें न्हेसण काडलें, आपल्या पेंटाक एक रुमाल, एक तुवालो बांदलो. आवरण आमी जाणा लांब न्हेसण. अधिकार आसलोले मनीस, पदवी आसलोले मनीस, मान आसलोले मनीस न्हेसताले. पूण चाकर वावराक सुडसुडाय जाय देखून आपल्या पेंटाक रुमाल बांदताले. आनी शिव वर्तमान आमकां सांगता, जेजून आवरण काडलें आनी आपल्या पेंटाक रुमाल बांदलो. दाखयता, जेजू सेवा करतना व्हडपण घेवन न्हय, आपूण मानाचो मनीस म्हूण न्हय, पूण एक चाकर कसो शिसाचे पांय धुवंक तयार जाता. आनी त्या फुडें तर आमी हें शिव वर्तमान वाचलें जाल्यार तुवें म्हणा, एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो. ताणें तोस्तांत उदक ओतयलें. आनी पवित्र पुस्तकाचे जाणार आमकां सांगतात, तोस्तांत उदक ओतोवप म्हळ्यार सगल्याहून ल्हान चाकराचें काम. इट वॉज द टास्क ऑफ द मीनेस्ट, द लोवस्ट रँक्ड सर्वंट. जेजू फकत चाकर जायना, पूण सगल्याहून ल्हान चाकर जाता. आमी सेवा करतना कितें मेळटलें
नांव मेळचें, मान मेळचो, दुसऱ्यांनी आमकां पळोवची, घोडी आमकां शाबासकी दिवची, हें घोडी आमकां गरजेचें. पूण त्या हून ल्हानविकायेन जेजूच्या मना प्रमाणे सेवा करप भोव म्हत्वाचें. आनी तिसरी कल्पना आमकां थंय मेळटा ती म्हळ्यार जेजू सगळ्या शिसांचे पांय धुता. कोणाक भायर आयना. तो जाणा कोण आपणाक नेगार वेतलो तो. तो जाणा कोण आपणाक विकून दितलो तो. पेद्रू ताका आडकोळ घालता आनी जेजून म्हणूं येतालें, आरे पेद्रू, तूं म्हाका नेगार वेतलोय, तुका नाका जाल्यार हांव धुयना तुजे पांय, एकदम बरी वस्त. पूण ना, जेजू सगळ्यांचे पांय धुता. आपणाक बरें कोत्तेल्यांचे, आपणाक घोडे तितले बरें करिनात, नेगार वेतात, विकून दितात, तांचेय पांय धुता. भाव भयणीनो, आमी परिशदीक वाट चलत आयल्या आनी कितले पावट आमच्या कानार घोडे सादलां. परिशदीक सभा म्हणटा ती सगळ्यांक भागा घेवपी, सगळ्यांक सेवा दिवपी. इट इज एन इन्क्लुसीव चर्च, ऑल एम्ब्रेसिंग चर्च. जात कात पळयना, धर्माचो भेद करिना, दुर्बळ गिरेस्त अशें पळयना, इश्ट ओ दुस्मान हें दोळ्या मुखार दवरिना. असली सेवा जेजूच्या मोना प्रमाणे केल्ली सेवा. असलेंच म्हजें मुणयारपण करूंक म्हजी खोशी. हांव जाणा, जेन्ना ही कोलोवणी आयली मार्साचे ओटरावेर, म्हज्या मनान कांयच येवंक ना. कितें करचें, कितें म्हणचें, कितें सांगचें, कांयच येवंक ना. आनी तें कोणाकूय सांगूंकूय जायनासलें. आमकां एक खोल आज्ञा कशी आसली, ताका आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा पॉन्टिफिकल सिक्रेट. पाप साहेबाचो गूट तो. ही परगोटणी जाहीर करी पर्यंत कोणाक सांगूंक जायनासलें. पूण जायतो वेळ मागण्यांत सारून, देवाची कशी ओळखून घेवन, विवेक करून हांवें हो वैकार दिलो. कित्याक हांव जाणा, सगळीं परसां, सगळे आमचे याज्ञीक भाव, हांचे मागणे सदांच हे सेवे चाकरेच्या मुणयारपणाक आसा. कोण कोण म्हाका म्हणटाले, फादर, वॉट अ प्रिविलेज चांदोच्या गांवांत, वॉट एन ऑनर टू द विलेज ऑफ गिरदोली. आनी हांव तांकां एक म्हणटालो, इन द चर्च देर इज नो पावर. इन द चर्च देर आर नो पोजिशन्स. इन द चर्च देर इज ओनली मिनिस्ट्री ऑफ सर्वीस. पवित्र सभेंत मान ना, पवित्र सभेंत व्हडले व्हडले जागे नात, घोडये स्वयंबीक दोळ्यांनी आमकां दिसत. पूण पवित्र सभेंत जेजूच्या मोना प्रमाणे एकूच आसा तें सेवे चाकरेचें मुणयारपण. सेवे चाकरेचें मुणयारपण. ह्या मुणयारपणांत आज करीत भाशेन देवाक हांव दिनवासतां, तुमकांय दिनवासतां. हांव जाणा, जायते मागणे आख्ख्या धर्म प्रांतांत जालें खरें, पूण ह्याय आमच्या वाठारांत अदीक भावार्थान, अदीक आमच्यान म्हणूं येता पोट तिडकेन हांगासर तुमी मागणें केलें. ह्या विस्तांत वांटो घेतना एकूच म्हजी विनंती, ह्याय फुडें आमी मागचें, एकामेका पासत मागचें. आनी हें म्हजें मुणयारपण ह्या आमच्या धर्म प्रांतांत, आमच्या आर्सेविस्वाच्या मार्गदर्शना खाल देवाक जाय ते भाशेन सेवे चाकरेच्या मनान फुडें व्हरूंक ह्या मिसांत आमचें काळीज मोल देवाक उबारुया.